स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत गोयली सत्तरीचो शेतकार योगेश देसायान विंगड भाजयो फळांची लागवड केल्या. ताचे वावराची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकारा कडल्यान कृषी भूषण पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. पळयात युवा शेतकार योगेश देसायची स्वयंपूर्ण वाटचाल. सत्तरी हो कृषी प्रधान माल म्हणून फामाद आसा. हांगा न्हंय, झरे तशेंच विंगड प्रकारची नैसर्गिक वनस्पती पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या सैमीक संपत्तीची राखण करपी आनी शेतां पाट्यांक गंभीरतायेन घेवपी लोकांचो आंकडो सध्या उणो जायत आसा. आतांच्या तरणाट्याची पिळगी शेता कडेन पुराय आडनदर करून नोकरे फाटल्यान धांवतना स्पश्ट दिसून येता. ह्या सगळ्यांक देख दिवपी गोयेरी सत्तरीचो युवा शेतकार योगेश देसायान नोकरे फाटल्यान धांव घेयनासतना स्वयंपूर्ण वाटचाली कडेन पावल उबारिल्लें आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं योगेश आपल्या शेतान कंदमुळां, मुळो, तांबडी भाजी, मिरची, दुदी, चुरण, कुवाळो, घोसाळी सारख्या वेगवेगळ्या भाजयांची लागवड करतात. तशेंच आंबो, केळी, काजू, नाल्ल, पणस, चिकू, कणगी फळां सयत हळद, मिरी आनी हेर मसाल्यांची झाडांची लागवड करप सुरू आसा. शेतकामाची आवड आनी नवें कितें तरी करपाच्या हेतान योगेश देसायान स्वयंपूर्ण वाटचाल सुरू केली. ह्या कार्याची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकाराच्या कृषी खात्यान कृषी भूषण पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो. योगेश देसाय हाची स्वताची नर्सरी लेगीत आसा. ह्या नर्सरीन वेगवेगळ्या झाडांची कलमां तयार करपाचो प्रयोगूय तांणी सुरू केला. कष्ट, निश्चय आनी आधुनीक विचार करून शेतान येस मेळोवं शकता अशें ताचें म्हणणें. माझी नर्सरी आसा, कुक्कुट पालन आसा, कॅशू फेडी डिस्टिलरी आसा माझी. तशेंच ऑल टायप म्हणजे चुरण, सुरण, कंदमुळां, भाजी, काजूचे पीक सगळे तरेचे हांव पिकां घेता इन ऑर्गॅनिक पद्दतीन. म्हणजे मॅक्झिमम ऑर्गॅनिक पद्दतीन म्हाज्या कडेन सगळे वेजिटेबल हे ते अवेलेबल असतात. आणि तू पावसान शेती करता? पावसान हांव भात लायता. कितले एकर लायता? भात म्हणजे ॲक्च्युली आमची भाताची शेती ना, भात शेती ना. म्हणजे कोणाची समज पडींग जर जागा आसा आनी आमी जॉयंट वेंचर करून म्हणजे आमी ती शेती कल्टिवेट करतात. म्हणजे अशी पडींग सायडीन. म्हणजे फार्मर जर दुसरो फार्मर जर एप्रोच जालो म्हाका सर करुया म्हणत जाल्यार आमी जॉयंट वेंचरान करता. तशा टायप करता. आता तू सगळे म्हणजे वर्साचे 12 महिने वेगळे पीक घेता. हय हय. भितन आता चडशे म्हणटा पावसान तू कंदमुळे घेता. कंदमुळां घेता. आणि आताचे सीझन रबी आताच्या रबीच्या म्हणजे आमचे काजू लागल्या कारणान आमच्या मार्चच्या उपरांत फूल फोकस कॅशूचेर आसता आनी कॅशू डिस्टिलरीचेर म्हणजे डिस्टिलीचेर फोकस आसता. आनी आमी म्हणजे 35% म्हणजे आमी अशी म्हणजे भाजी, मुळो, वाल हे लायता. ही सगळी ऑर्गॅनिक पद्धती. ओके. आणि आता तुम्ही शेती करताना तुमकां अशें म्हणजे कामगार वर्क आसा, तुम्ही तांकां बी रोजगार दिता? हय, रोजगार दिता. कामगार आसा. कितले कामगार आसा? कामगार 2 लेबर आसा आनी म्हणजे 2 सध्या फिक्सूच लेबर आसा. आनी म्हणजे कशी म्हणजे काम वर्कलोड वाडटा त्या प्रमाण आमी आपयता तांकां सध्या. आणि तुमची काजूची झाडां कितली आसा? काजूची झाडां जवळ जवळ 250 मुळां आसा आमची. 250 मुळां. आणि भितन तुमचे आता कुळागर आसा, भितन सुपारी, सुपारी, नाल्ल आसा, केळी आसा. आणि आता तुमचे शेतान तुमचे आई बी सगळी घरातली फॅमिली फूल म्हणजे आमकां हे सस्टेन कित्याक लागून जाता आमी फॅमिली मेंबर सगळे काम करता भितर म्हणजे ऑल टायम म्हणजे आमी सगळे फूल करता आनी म्हणून आमकां ते फूल प्रॉफिटान जाता. तू आता नोकरीच्या फाटल्यान लागता. तुझे आता शिक्षण कितले आसा? माझे 12 जाला कंप्लीट. 12 जाला. पूण तुवें म्हणजे नोकरीच्या फाटल्यान न वयता शेतीच करपाक कशें चिंतलें? शेती म्हणजे आता एन्सिस्टरा पासून आज्यान आमचे गेल्या, फादरान गेल्या आनी कोणी तरी चलोवपाक जाय. आता सगळ्यांनीच सोडले म्हणून जायना. म्हणजे कोणी तरी चलोवपाक जाय आनी धरपाक जाय. आनी कशें आसा दुसरी गजाल कशें आसा हे जर सगळ्यांनीच सोडले जाल्यार हे ऑर्गॅनीक आतां हांवूय खंय गेलो लोक म्हाका विचारता आपले ऑर्गॅनीक दी म्हणून जाता. ताका लागून म्हाकाय कळ्ळें की मातशें मार्केट आसा ऑर्गॅनीक पद्दतीन केल्या उपरांत आनी कोणी तरी चलोवपाक जाय. ताका लागून हांव स्टार्ट केलें. ह्या शेतान आता तुम्ही करता पळय वर्साचे वेळार तितूर आता तेच तुजे पोट आसा. सो तुका कितें लॉस जाता कितें जाता? लॉस म्हणजे क्लायमेटान जर बरो सपोर्ट केलो जाल्यार 100% प्रॉफीट आसा. आनी एक वर्स लॉस केन्ना प्रॉफीट आसता. पूण फूल टायम तूं डेडिकेशन करीत जाल्यार लॉसान हो केन्नाच वचना. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.